आमच्याकडे पैसे मिळाना ते ओल याच्या मोठे तुझ्या उदी का तो लोक दादाशी बाहेर येऊन आणि आम्ही हांगा कितें करपाक ते लोक तेच चिंतता आमच्या भुरग्या बाळाचो फाल्यां कितें करतले रडटले. नमस्कार. आज आम्ही सध्या पावलेल्या अंजुना मुड्डी वाडो झर वाडो म्हणटा पळय थंय हांगा सध्या आम्ही पावलेले आसा. काही दिसा पयलीं म्हणजे कमीत कमी म्हाका दिसता म्हयनो तो सवा म्हयनो जालो हांगासर एक झर मुड्डी वाडो आसा थंय एक बोरवेल मारली गेली आणि ही बोरवेल जेन्ना मारली गेली तेन्ना हांगासरले जे गांवचे लोक आसात कमीत कमी हांगासर 60 ते 70 घरां आसा आणि हांकां सांगले गेले तुमच्या खातीर हांगासर एक बोरवेल मारता आणि ते बोरवेलीचे उदक तुमकां सगळ्यांक सदांच सुरीत उदक मेळटलें आणि हो उदकाचो जो प्रश्न आहा तुमचो तो खंय तरी सॉल्व जातलो. पूण आतां म्हयनो जावन गेलो सवा म्हयनो जावन गेलो हो जो लोक हांगासर झर मुड्डी वाडो तो सगळो हांगासर आयज रस्त्यार येयलेलो आसा. हेचें नेमकें एकूच कारण की हांगासरल्या सगळ्या वाठारांतलो जो लोक आसा तांकां खंय तरी उदक पावूंक ना. उदक पावूंक नासल्या कारणान हो सगळो लोक आयज रस्त्यार येयलेलो आसा आणि तांचो एकूच प्रश्न आसा की आमकां उदक येना. तेंच्यांनी स्वता आमकां जेन्ना बिलां दाखयली तेन्ना बिलां ते म्हणटात की बिलां जी आसा ती तांकां म्हयन्याच्या म्हयन्याक येता पूण बिलाचो जो एमावंट आसा तो झिरो जाता. हेचें एकूच कारण झिरो येवपाचें म्हणजे खंय तरी जी नळाक उदकूच येयनासल्या कारणान जी बिलां हांकां झिरो येता आणि त्याच कारणाक लागून तांकां बरेचशे हांगासर त्रास जाता. हांगासर सगळीं बायलां व तांचे जे दादले आसात घोव आसा ते धाकटी भुरगीं पासून हांगासर रस्त्यार सगळे सध्या मोर्चा घेवन पावलेले आसा व घागर जे तांचे घरचे जे बालद्यो वगैरे आसा ते रस्त्यार घेवन पावलेले आसा. आमचे नळ न्ही आता कितली वर्सां जाली ते पळय घट जाल्यार चालू करिनासतना कित्याक उदकूच येना जाल्यार चालू आनी कशें करतले ते सारकें हालयना आनी धोलयना कित्याक आमी यूजूच करिना न्ही ते यूज करना म्हणजे उदकूच येना ताका उदकूच येना जाल्यार यूज आनी खंय येतली आमी हे हितून इतले सकयल घालूनय जमनीक घालूनय ते उदक येना मागीर करतली कितें आमी. भुरग्यांक अशें दिसता न्हू न्हातना पासून आमी टबान न्हाणयता आनी झाडांक उदक घालता इतले हालत जाले ह्या उदकाक लागून आमचे हांगासर. मागीर ऑपरेटर जेन्ना येता तेन्ना बिलां दितना कितें म्हणून पळयता आनी बिलां दिता मागीर तो झिरो दिन होता न्हू झिरोच दिन वयता झिरोच दिन होता. ताका सांगले न्ही तो म्हणटा हांव बाबडो हांव कितें करूं ताका तरी सांगून फायदोच ना न्ही. तो बील वालो तो ऑपरेट करता बील कितें आहा तें पळयता झिरो दिता आनी वता. सो आतां कितले म्हयने हे झिरो बील येता. म्हाका दिसता आतां वर्सभर जालें तांकां आमकां नळूच येना हांगासर म्हणजे झिरोच येता. म्हणजे इतले वर्सां आतां तुमी फक्त टँकराचें उदक हाडटा टँकराचेच उदक हाडटा. नळ बेश्टो असो कोरडो आसा म्हणून आसा नळ आसा म्हणून असो फक्त कोरडो पडलेलो आहा. कोरडो पडलेलो आसा नांवांक नळ घेतला आमी अशेंच म्हणपाचें पडलें न्ही. हे अशें सगळे कडेन जाल्ले आहा ह्या वाड्यार. ह्या एरियेक न्ही आमी मातशी वयर आसा तांकां अशेंच जाल्लें आसा. मातशें सकयल्या घरांक मातशें टीम तरी येता पण ते बी रातचे भाऊ त्या दिसा जेन्ना इनॉग्रेशन केलें कमीत कमी आतां म्हयनो सवा म्हयनो जालो तुमी स्वता हांगासर आसल्यात आयज तुमी स्वता कितें म्हणूंक सोदता उदक ना त्या बद्दल. ते तरी स्टार्टूच म्हणून कितें उलयतले आमी आं दुसरें आमकां एक काम जाता दिसाचें उदीक सोडूंक जाय दिसाचें रातचें येनाका तें त्रास जाता मरे आमकां सामकें. रातचे 12 जागो तो दीस रातभर जालो. जेन्ना हे बोरवेल चालू केल्ली तेन्ना सांगलेलें की तुमकां कमीत कमी 50 ते 60 घरांक उदक आयच्यान चालू म्हणून. इतलेंच सांगलेलें पूण एकूय ना म्हणजे उदक चालू केलें की उदक येयना ना एक थेंबो येयना. मग ते उदक खंय वयता अशें दिसता. देव जाणा खंय वयता तें. पार्वती मॅडम जेन्ना हांगासर इनॉग्रेशन केल्लें ह्या बोरवेलीचें तेन्ना तुमी स्वता हांगासर हजर आसले तुमी स्वता नालूय फोडलेलो आसलो हांगासर. तुमी कितें म्हणून सोदता की हांगासर ह्या मुड्डी झर वाड्यार उदक येयना त्या बद्दल. मुड्डी झर वाड्यार उदक येयना हें म्हाका एक वर्स जालें जेन्ना हांव हांगा येयली म्हजें हांगा घर आसा हांव हांगा रावपाक येयली तेन्नाच्यान म्हाका ह्या लोकांनी बायलांनी सांगलें आमकां उदक येयना म्हणून. मागीर ते नळाक थोडे पिवंक येता ते हांव भरताली आमी दोगां तिगांच आसा न्हू आमकां कांय चड लागना. आतां करता करता पळयता जाल्यार खरेंच हांगा उदक येयना आनी अशी हालत जाल्या पियातले जाल्यार उदीक ना म्हणून आमी हांवें हें हांगासरल्या स्थायीक जो पंच आसा तेचे कडेन रिक्वेस्ट केली. सो ताई आमकां अशें उदकाचो प्रश्न आसा तर म्हाका म्हणपाक लागलें हांगा ऑलरेडी बोरवेल घातलेली आहा ते फुडल्या म्हयन्यान तेचें आमी इनॉग्रेशन करतले सो तुका उदीक येतलें प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. एका म्हयन्यान तेंच्यांनी इनॉग्रेशन केलें सो म्हाकाय मेसेज आसली ताका लागून पंचायची मेसेज आसा म्हणून म्हाका येवचेंच पडलें. हांव हांगा येयली नाल्ल फोडलो सगळें जालें आनी थंय मिडियाक हांव दिसली न्हू दिसली तेन्ना हांगासरल्या सगळ्या बायलांनी एक 8 दिसांनी म्हाका कॉल केलें
पार्वती तूं हांगा आसलें इनॉग्रेशन केले गेले पण ते उदीक आमकां येयना तेचें कितें करुया. मागीर परत हांव आमच्या पंचाक फोन केलो हांवें म्हणटा ताई अशें जालां उदीक येयना. म्हाका म्हणपाक उदीक बोरवेल तो बंद आसा उदीक सकयल वयता तेका लागून आमी बंदूच दवरला कोणाक उदीक दिना. बरें तर म्हटलें हांव म्हटलें जेन्ना हांव हांगा रावली तशीच त्या बायलांक घेतली हांव आनी तेची म्हटलें कंप्लेंट करता की ते परत प्रोसेस करचो म्हणून. तर म्हाका ते म्हणपाक लागले तूं करूं नाका सगळें आपूण करता म्हणटा 1 म्हयनो जालो नाच. आतां आयज पासून हांवें आमचे जी स्थानीक पंच आसा तिका हांवें रिक्वेस्ट केली की सो थोडी बायलां आसा ती तुका सांगूंक सोदता तुज्या घरा येवन ती वाजाली म्हणटा आतां परत येना म्हणटा तर तूंच मातशें हांगा यो. आनी आतां सुद्दां हांवें तांकां कॉल केल्लो की हांगा येवची. उदीक येतले बोरिंगाचे म्हणून उदीक आमकां म्हटलें उदक बोरिंगाचें सोडटाले तुमी. उदीक चॅकिंगेक धाडला. चॅकिंगेचे जाले 15 दीस उदीक येना आमकां. उदीक येवंक ना. उदकाक त्या वाल बसोवंक जाय. 15 दीस जाले वाल बसयता आनी परत आतां उदीकूय चॅकिंग करता. ते उदीक खंयच्या हॉटेलांनी सोडटा काय कोणाक सोडटा आमकां खबर ना. हांव ही जाणटी बायल हांव रस्त्या दुखाची झरी आनी काल बसून हांव तिच्या फुड्यान रडल्या कित्याक आमचे कडेन जपाना. खंयचे पयशे हाडून 10,000 म्हजे गेले. खंयचे पयशे हाडूं बिलां जाय दाखयता तुमकां. खंय वयतली आदी अशें हालत जातली ना. हांगा कांयसुवान म्हणा चेडवां दिवंक फावना आदी म्हणून न्हिदता पळय ती उठ्ठाली आमी कशे कपडे बांदताली बांयचेर धांवताली. बांयचें उदीक हाडून घरान भरताली पूण फूल आसले आनी आतां हे नळ येवन आमच्या घरांनी थेंबना. कशी जगतली आमी कशी जियातली आमी कशी कितें करतली. म्हाजो घोव न्हू ते कोळशे घेवन प्लास्टिकाचे बालद्यो घेवन वयर चडयता. आतां कितले 3 म्हयने जाले सारकें उदक तशें भरतना आमी आतां. इतल्या उदकाक आमकां प्रॉब्लेम जाला हांगा. हेज्या पयलीं केन्नाच उदकाक अशें प्रॉब्लेम जावंक नासले. आदी अशें प्रॉब्लेम जाल्ले तेन्नाय आमीच सॉल्व केल्लें उदकाक अशेंच PWन वचोन. हांव आतां हें कित्याक लागून हें उदकाक प्रॉब्लेम पळय ते आमच्याच वाड्याक सगळ्याच्याच वाड्याक जाले ती खबर ना. मागीर हे बोरवेल घालून हे उदक आनी खंय वयता हे ते आतां आमकां कांयच खबर ना. आमकां कांयच खबर ना की बोरवेल घातला म्हणून. आतां आमी कोणाच्या तोंडानसून आयकलां. म्हाका आपयले आमी हरशीं तेंकोन आहा आमकां कोणाकूच खबर ना. घातल्या उपरांत 15 दिसांनी आमकां खबर कळ्ळें हांगा बोरवेल घातल्या ती खंय कोणाक 2च घरांक चलता कोणटा येता बंद करता आमी आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना. आतां ते कोणाक चलता आनी ते कोणाक घातला ती तांकां घातलेल्यांकूच खबर आसतली आनी ओपन केलेल्यांक खबर आसतली.